विसावा उपरांत तुमकां येवकार। चिखले एका शाळेन 11 डेंग्यूच्यो केशी सापडल्यात। ही केस गंभीरतायेन घेवन चिखले हेल्थ ऑफिसरान सरभोंवतण वाठारांत नितळसाण मोहीम राबयिल्ली। RDX गो खातीर चिखलेच्यान प्रसाद नाईक। हेल्थ सेंटर वास्को एज्युकेशन लोकांक एज्युकेट करपाक बॅरला बाये धापून दवर उदक सामकें गरजेचें म्हणून बॅरला वापरता पूण ते तोंड धापून दवरपाचें जुन्या साडयेन जुन्या दुपट्टान तोंड धापून दवरपाचें म्हणजे कितें जळारां थी वचून अंडी घालपाक शकची ना। अशें आमी प्रत्येक घराघरांनी वचून हावस टू हावस सर्वे करता। खंय आमकां जर सस्पेक्टेड केस मेळ्ळी डेंग्यूची ताच्या अवती भोवती वचून आमी पळयता आनी कोणाक जोर आसा आनी कोणाक सस्पेक्टेड डेंग्यू आसूं शकता ती आमी वचून ब्रिडींग पळयता। बॅरलांनी ब्रिडींग मेळटा खूब कडेन आमकां ज्या कडेन आमकां पळय सस्पेक्टेड डेंग्यू केसी मेळ्ळा तांच्या घरान एक तरी बॅरल पॉझिटीव आसताच ब्रिडींगाचे मस्किटो लार्वे म्हणून आमी घराघरांनी थी अवती भोवती वचून एज्युकेशन करता लोकांक कितें करपाचें तें आनी आपली कशी स्वताची कॅर घेवपाची ती म्हणजे ऑडोमस लाय आंगाक मस्किटो नॅट लाय मस्किटो रिपेलंट लाय हें आमी सगळ्यांक एज्युकेशन करता। आनी खंयच उदक साठपाक दिवपाक नाका म्हणून आमकां एक बुटांनी मेळटा ब्रिडींग इल्ले कपांनी मेळा कप एंड सॉसर म्हणटा तातूंत इतल्या उदकान सुद्दां ब्रिडींग खुबशें जाता म्हणून आपल्या प्रत्येक दिसा आपल्या घरा भोंवतणी वचून एक पासय मारपाक जाय। किऱ्यान आसा फ्लावर पॉटाच्या पोंदा प्लेट आसा तातूंत ब्रिडींग आसा काय आनी खंय कोकोनट शेल्स आसा पिडे आसा बॅकयार्डान कितें उडयल्लें थंय कितें आसा काय तें सगळें आपणें पळोवपाचें।